मोगाच्या भाव आणि बहिणीनो, काजाराच्या चिठ्ठीचे हे तिसरे वाचप असा. लोरसो फर्नांडिसचे चेडू सावंतवाडी आणि फरसू डिसोजाचो चेडू गावठवाडी यांचे काजार जावचे असा. कोणाचे कितें प्रॉब्लेम कंप्लेन असा तर हांगा येवन सांगपाचे. कितें मरे म्हटलें बामट्या, त्या चेडवा वांगडा मोग असा. कितें आसा तुजे कडेन? फोटो आसात, व्हिडिओ आसात आनी चिठ्ठी आसा आनी कितें? ते काय चलत ना, तसले कितें चलत ना. तुजो त्या चेडवा वांगडा मोग आसा कितें? कितको 1 महिन्याचो ते चलत ना. 2 वर्सांचो मोग जावं, कोर्टशीप जाय 2 वर्साची, तेन्ना तुजे काजार त्या चेडवा वांगडा जातले, ना तर जावचे ना. कितें म्हटलें? तू बामट्या ह्या चेडवा वांगडा 1 महिन्याचो मोग करता, त्या चेडवा 15 दिसाचो करता. ह्या चेडवा वांगडा तू कितें कुत्रो आसाय वय रे? होय कोंबडो आसाय तू, कोंब्या वय रे? अशें चलत ना. कोर्टशीप जाय. कोर्टशीप म्हणजे एक तुम्ही दोघांनी कमीत कमी 2 वर्साचो तुमची एकमेकाचो मोग जावं. तेन्ना तू कुठल्या तरी चेडवा वांगडा मोग कर. ना तुका चेडू पळयता, बर्रे चेडू पळयता, बर्रे त्या चेडवा वांगडा तू मोग कर. मोग जावो, काजाराच्या अगोदर 2 वर्साचो कोर्टशीप जाय, मोग जावो तेन्ना काजार करतलो. कित्याक? मागीर ते सगळें एनॅलमेंट जाता. एनॅलमेंट मिळत ना. कळालें? हां, हे तुमचे बामट्या कोंब्या हे असे कितें सांगायचे ना. आणि हा कोणाचा ऐकूचो ना. हे मोग आसा, त्या चेडवा मोग आसा, कुणाचे पण काजार जातले. तुका जर बामट्या सगळीच चेडवा बरी दिसतात. कुणाचे काजार जायत आसा तुजी कंप्लेन आसता. कोणाचे काजार जायत असता तेन्ना तुजी कंप्लेन आसता. बामट्या तू हेच करताय का धंदे तुझे? ह्या चेडवा वांगडा मोग कर, त्या अशें ना. 2 वर्साची कोर्टशीप जायी तर काजार करतलो. मोगान रावचे 2 वर्सां, मागीर काजार. एकमेकांक समजून घेवंक जाय तुम्ही, त्यानंतर काजार करतलो. आणि एनॅलमेंट मिळत ना. वन्स युनायटेड कॅनॉट बी डिवायडेड. देवान जोडलेले तोडूचे नाही. समजले बामट्या? आताच सांगता तुका.